आमच्या असं PWDचे काम चालू हा पाईपलाईन म्हणजे लाईन करतो आम्ही आणि पावसान मातसो त्रास जातलो आम्ही बोर्ड जायना ते फॉलो करपाचे आमी काम जाय बोर्ड जाय मातशे बोर्ड काडून येवपाचे ना तुमकां त्रास जातलो आनी आमकांय मातसो त्रास जातलो मातशें कॉपरेट करपाचें बेगिना बेगिना काम जावपाचें। आयज कितें जालें? आयज आमी बोर्ड जाता गाडी सुरकाले भितर एक हांगासर रिक्षा आनी त्या फोर व्हिलर सुरकाला ते आतां आमचेच यूज करपाचे न्हू आमी आमचे हिशोबान आमी बोर्ड लायलेले आतां कितें करता आतां हे सगळें ट्रेनिंग करून घेता आमी। पण तुमचे कितें म्हणजे बोर्ड लायल्ले आसतना लोक भितर सरतात? बोर्ड लायल्ले आसतना भितर सरतात ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता। म्हणजे तुमचे ह्या लोकांनी सहकार्य करचे। मातशें लोकांनी कॉपरेट करपाचें बेगिना काम सोंपतलें आनी बेगिना रस्तो बीन जातले। दिवचल शारांत सध्या उदकाची नवी पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा। बाजाराक तेकून इंटरनल रस्त्याचेर सध्या हे काम चालू आसा। पायपलायन घालपाक लागून रस्ते कुशीक जे अरुंद रस्ते आहात थंय चर खणिल्ले आसा। मात फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून हे काम करपाक मातशी अडचण निर्माण जाल्या। कांय कडेन चिखलूय निर्माण जाल्लो आसा। दुसरे वटेन ह्या इंटरनल रस्त्याच्या कुशीक पायपलायन घालपाचें काम सुरळीतपणान जावचें म्हूण हे इंटरनल रस्ते येरादारी खातीर बंद केल्ले आसात। तशे फलकय ह्या इंटरनल रस्त्याच्या एंट्रन्साचेर लायिल्ले आसात। तरी लेगीत काय वाहन चालक फोर्सान आपली वाहनां हे फलक कुशीक करून ह्या इंटरनल रस्त्या वयल्यान व्हरतात। ताका लागून काम करतना भरपूर प्रॉब्लेम निर्माण जातात। आयज सकाळी अश्योच दोन वाहनां ह्या इंटरनल रस्त्यान वयल्यान बंदी आसतनाय ह्या इंटरनल रस्त्या वयल्यान वतना कुशीकच्या चरान अडकून पडपाची घडणूक घडली। बरोच वेळ ही वाहनां अडकून पडिल्ल्यान हे पायपलायनीचें कामूय करपाक कामगारांक अडचण निर्माण जाली। जे फलक लायिल्ले आसात ते फलका कडेन लक्ष दिवन वाहन चालकांनी इंटरनल रस्त्या वयल्यान वाहनां व्हरची न्हू जेणे करून काम करपाक सुरळीत मेळटलें अशें PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो दावो आसा। फोर्सान जर गाडी अश्योच व्हरत रावल्यो जाल्यार काम बंद करचें पडटलें अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।